दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत आदी बऱ्यो साधन सुविधा दियात आनी उपरांतूच नर्सिंग कॉलेज स्थापन करपाचो विचार करात म्हणून फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय उलयलो। एका वटेन मुख्यमंत्री सांगता नवे मेडिकल कॉलेज येतले जाल्यार दुसरे वटेन भलायकी मंत्री सांगता नर्सिंग कॉलेज। देखून मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्र्यान हे विशीं बसका घेतल्या उपरांतूच घोषणा करची अशें आमदार विजय सरदेसायाचें म्हणणें। हेल्थ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट केला साउथ गोवा नर्सिंग कॉलेज गव्हर्नमेंट रन नर्सिंग कॉलेज काडपाचे 2 वर्सां भितर। हेल्थ मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्र्यान बरें हांगा येवन हें करपा जाय, योग करपा जाय, मेडिटेशन करूंक जाय। कित्याक मुखेलमंत्री एक उलयता, मुखेलमंत्री सांगतालो की नवे मेडिकल कॉलेज येता म्हणून अनाउन्समेंट जालो, तुमी सगळ्यांनी आयकलां। हेल्थ मिनिस्टर नर्सिंग कॉलेज म्हणटा आनी कोण आनी कितें सांगता कितें। सो तांणी म्हाका दिसता उलोवचे पयलीं दोगांय भितर बसून डिसाइड करूंक जाय आनी फायनली अनाउन्समेंट करूंक जाय। आयच्या दिसा जे भशेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलता ते इज नॉट, वी आर नॉट एट ऑल हॅपी विथ इट। आमी कोर्टान वचून स्टाफ बरो आहा, तो बोरकार आसा बरें, पूण लोकांक न्याय मेळटा अशें आमी म्हणूंक शकना। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अजून मेरेन मातशें तरी म्हणलें जाल्यार कोमानूच आहा। सो फर्स्ट फंक्शन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सारकें जावपाक जाय।